वेदेवळेचेर आमी आरोग्य अशें म्हणटात. ते आरोग्य सांभाळप हे तितलेंच महत्वाचें आसा, जेणे करून एक घरांत जर मनीस जर दुयेंत जर पडलो जाल्यार आख्खे कुटुंब जें आसा तें दुयेंत जाता. आता दुयेंत कित्याक जाता? कारण आनी खास करून महिलांचे विशय उलयता, कारण महिला साबेसुबे आपल्याक कितें जालां तें सहजासहजी सांगपाक येना. कारण तेंचे एक मना भितर एक भिरांत आसता, म्हजो घोव रात दीस कामाक वता, म्हजे भुरग्याचे पळयतलो काय म्हज्या आदाराचे पळयतलो, ह्या दुविधा स्थितीन म्हज्यो महिला खूब आसतात. आनी शेवट मागीर जेन्ना उपाय ना त्या वेळाचेर खंय तरी दोतोरा कडेन वता आनी ते सांगचेच पडटा. पूण तो वेळ गेल्लो आसा. पूण वेळ तो येवचे पयलू त्या वेळाच्या प्रमाणे जर आमी जर आपले आरोग्याची जर कुयदाद जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो कॅम्प आसा. हांव चड कांय उलयनासतना हांव इतलेंच म्हणटलो की बरेचशा महिलांक मातशी थोडीशी लज दिसता. ती लज आमी धरपाक जायना. कारण लज जर धरले जाल्यार आमी केन्ना स्टेजीक पावपाना. ती पेज तुमी जी आज करून दुसऱ्याक वाडटात किंवा कुटुंबाक जे वाडटात पळय थंय खुबशे अडखळे येवपाक शकता. आनी म्हणून हांव म्हणटलो ज्या विविध तरेचे टेस्ट जे स्क्रिनींग जे आज आमी एकत्रीत दिवसाभर करतले, हांव सगळ्यांक उपस्थित आशिल्ले म्हजे इश्ट मंडळी, तुमचे सुद्धा डेंटल किंवा बाकीचे चेस्ट हे सुद्धा दादल्या खातीर सुद्धा हांगसर आज आयोजन केल्लें आसा, ते सुद्धा तुमी करून घेवचें. कारण आमी पळयतात, आमी एक वेळाचेर पळयताले की जो चेस्ट पेन किंवा कार्डियक जो आसा तो 60 वर्सां 70 वर्सां रेर आसतलो. पण आज व्हेरी सॉरी टू से एंड शॉकिंग न्यूज आहा की 27, 28, 30 वर्सांचे भुरगे सुद्धा ह्या दुयेंताक आज बळी पडिल्ले आसात. कारणां वेगळी वेगळी आसपाक शकता. आनी म्हणूनच आपूण कितलोय जर तंदुरुस्त जर आसलो तर योग्य रितीन आमी कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान एखाद वेळ 1 वर्सान आमी कॅम्प करून हाडटले. परंतु काही पैशा प्रमाणे खर्च करून तुम्ही हेल्थ चेकअप करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी अत्यंत एक महत्वाची गोष्ट आमच्या दोतोरान सांगिल्ली आसा म्हणल्यारूच विकृती. बरेचशे जाण जेवनात, खायनात आनी आपल्या बारीक जावपाक जाय. पूण हे जे आसा पयलीं हें दोतोरान तुमकां बरे भशेन सांगिल्लें आसा. पूण हेजेच जर मुखार जर आमकां बारीक जर जावपाक जर जाय, वेट जर आमकां लॉस जर करपाक जर जाय जाल्यार नॅचरल एक्सरसायज जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आमी वॉकिंग करपाक जाय, आमी रनिंग करपाक जाय, अध्यात्म मेडिटेशन करपाक जाय, योग सुद्दां जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे आरोग्याची कुयदाद जावपाक शकता. आनी ह्याच अनुशंगान आमचे एकमेव ध्येय आसा. आमदार येयला तें फक्त रस्ते बांदले, डेव्हलपमेंट केलो म्हणून आमचें काम सोंपना. तांच्यांनी सपोर्ट ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड मणिपाल हॉस्पिटल गोवा आणि व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन गोवा ह्या कॅम्पाक हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं वेलकम करता. एक्चुली आमची सृश्टी आसा पळय, नेचर, प्रकृती, तेका जर जाय त्या प्रमाणात दी जाल्यार ती प्रकृती किंवा सृश्टी बरी उरता. तशीच आमची बॉडीची प्रकृती, बॉडीक सुद्दां कितें आमी आहार करता किंवा जेवण जेवता तें त्याच प्रमाणात मेळत जाल्यार आमची प्रकृती बरी उरता. तेका आमी पोशक आहार म्हणटा. आमी इंडियन आमचे एक डिफरंट संस्कृती आसा. प्रकृती बरोबरच आमी आमची एक संस्कृती मेंटेन केल्ली आसा. आनी ती संस्कृती म्हणजे आमकां जाणट्या लोकांनी आमकां सांगलेलें आहे की पोट भरच्या पयलीं एक उणी म्हणजे एक घास कमी जेवपाचो. ती आमची संस्कृती. हे प्रकृती आनी संस्कृती सारकी आमी मेंटेन करीत जाल्यार आमचें हेल्थ बरें उरता. आतां हेज्या शिवाय तिसरी एक गोश्ट आसा ती विकृती. जाय मेळटा म्हणून जाय तितलें खावप, थोडें सामकें बारीक जावपाक जाय म्हणून कांयच खायनासतना खावप, ही विकृती. जो पर्यंत आमी संस्कृती आनी प्रकृती मेंटेन करता पळय तो पर्यंत आमचें हेल्थ बरें उरतलें. आमी केन्नाच विकृती कडेन वचूंक जायना. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान
लास्ट टायम आम्ही एक कॅम्प केलो तितून आमकां आमच्या आमदाराच्या कृपेन दंड प्रतिसाद मेळ्ळो आनी गोवा शिपयार्डाचे एक एम्प्लॉई प्रसन्न ताणें तेन्ना रिक्वेस्ट केल्लो की हांगा एक कॅम्प करुया म्हणून. तेन्नाच आमी तो ठरयल्लें की मार्चान आमी हांगा कॅम्प करतले म्हणून. गोवा शिपयार्ड डिफरंट उपक्रम घेतात. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट वर्साक 4 crores आमी स्पेंड करता ऑन CSR आनी मोस्टली ते फंड वयता आमच्या हेल्थाक आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीक. ऑलमोस्ट सिन्स कोवीड आमी 8 to 10 crores इक्विपमेंट हेल्थ डिपार्टमेंटाक आनी एका दिल्ले आसा गोवा मेडिकल कॉलेजीक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.